मोगाच्या भाऊन आणि भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या मेसाचे हृदय अशें जावन आसात. जल्मा दीस आचरसून अर्गामीस पिडेता जनिका गोम सुरत घालतावन अंदजेन्स दैविका कुलतेच्या फेस्ता वेळार अर्गामीसा पिडेतात. विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन जेराल कार्डोजा बेळमाण तावन लेन्सन आनी एनेट डिमेल्लो पांगला तावन डेनिस आनी फ्लोरिन डिसोजा निटोडी तावन चार्ली आनी हेलेन डिसोजा मुद्रांगडी तावन हेलन डिसोजा कावत्तर तावन शांती नरोना कुवेट तावन एवलिन कोयेल्लो लेस्टर एडगर डिसोजा रोमन डिसोजा गडकोपर तावन एवलिन कोयेल्लो आनी तशेंच प्रिसिल्ला लॉरिन डिसोजा आयर्लंड तावन लॉयड पेरेरा जुली आनी विल्फ्रेड सराव किन्निगोडी तावन एडविन मायकल डिसोजा बोरेवेली इस्ट तावन आनी तशेंच संध्या आनी शर्ली कार्डोजा मणिपाल तावन जेरोम आनी आयडा सांगतीस केरेम तावन डॉल्फी मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकाल मर्लिन डिसोजा बेंदोरू क्लेमेंट लोबो चिकमंगळूरू सॅन्ड्रा सांगतीस दोंबेविली ईस्ट रेश्मा दुबई तावन पीटर अश्विनी एग्नेल आनी प्रिन्स्टन लोबो आनी तशेंच कस्कीरा ते बसोतू मिसां भेटयतात. एल्ड्रिया ट्रिजा डिसोजा कुंदापूर तावन जेनिफर रोसारियो केरेम तावन बऱ्या भलायके खातीर सुर्या कुमाल मिरा रोड तावन आनी तशेंच सरिल्ल्या आत्म्या बसो तुमी प्रत्येक तरान मागया. देवादीन मॅक्सिम मोरस कुडूप तावन पुलगोदनींतल्या आत्म्या बसोत सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन सेबॅस्टियन आनी एलिझाबेथ पिंटो कावतार तावन देवादीन एमिलियान आनी सायमन पिंटो कावतार देवादीन जेसन आनी कोसिस डिसोजा कावतार देवादीन स्टेल्ला मोरस पक्षिकेरे डिसोजा कुटुंबान अंतरलेल्या बसोत मीस पेटयता जॅस्मिन डिसोजा ताने तावन संध्या आनी शर्ली कार्डोजा तांच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोत मीस पेटयतात. मणिपाल तावन पुलगोंद्रींतल्या आत्म्या बसोत डॉल्फी मेंडोन्स आनी कुटुंब सुरतकाल रिटा फेरावो कुलशेकर आनी तशेंच पुलगोंद्रींतल्या आत्म्या बसोत फ्रांसीस डिसोजा पुत्तूरू देवादीन जॉर्ज मेनेजस आनी देवादीन हेनरी आनी मारिया लोबो देवादीन फ्रांसीस आनी फ्लोरिन डिसोजा आनी तशेंच ऑफिसांत मिसां दिल्लीं जावन आसात. अर्गामीस अनिल स्टीवन मोंतेरो पेर्मानूर तावन देवादीन प्रेसिल्ला मेनेजस मडंत्यार देवादीन बॅप्टिस्ट फर्नांडीस मडंत्यार अर्गामीस हेलेन कस्तलिनो मुडबेळे अर्गामीस मरिया मिरांदा होन्नावर देवादीन फिलिप आनी लिली कस्तलिनो मुडबेळे कस्कीरा ते बसोतू आयडा डिसोजा आनी कुटुंब मँगलोरू अर्गामीस सुषमा कोलासो कुलशेकर पुलगोंद्रींतल्या आत्म्या बसोतू फ्रांसीस डिसोजा पुत्तूरू देवादीन मार्सेलीन आनी प्रिया डिसोजा वामांजूरू देवादीन एंजेलिन डिसोजा वामांजूरू देवादीन जोशुआ रोनाल्ड डिसोजा वामांजूरू कस्कीरा ते बसोतू विमल सागर डिसोजा अर्गामीस जल्मा दिसाक अविशा कुटिनो मायलोटू तावन बऱ्या भलायके खातीर ॲलिस कुटिनो मँगलोरू अर्गामीस फिलोमेना पेरेरा मुल्की तावन बऱ्या भलायके खातीर एंटनी नवीन फुटाडो मुल्की देवादीन एंजल डिसोजा फाजीर बऱ्या भलायके खातीर जॉयल मनीस मँगलोरू कस्कीरा ते बसोतू अश्विन लोबो अर्गामीस भेटयतात. लिओरा फर्नांडीस होन्नावर शरल रोड्रिगस बळकुंजे आयडा जेनिफर मेनेजस आनी कुटुंब ब्रह्मावर डेनिस मोंतेरो आनी कुटुंब वॅलेन्सिया जेरी डिलिमा आनी कुटुंब वॅलेन्सिया हे सर्व इरादा बसोत आनी आमच्या इरादा बसोत आमी मागया आनी मेसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. उबी रावया आमी प्रवेश गीताक तयार जावया. दैवी गायना बुकांत A24 पेज 28. सुम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या बेटोमच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा आमी तुरबेन नादान भक्तीन उर्बेन माना सुम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या बेटोमच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा आमी तुरबेन नादान
भक्तीन उर्बेन माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोव मोगाच्यानो दैवीक खाकुती आमची पातकां बगसतात मातनी आमकां हरी एक आशिर्वाद मेळटा. देखून सगळ्या संवसारभर दैवीक खाकुतीचें भक्तीपण विशेष म्हत्वाचें जावन आसा आनी आमकां व्हडा दादोसकायेची संगत जावन आसा. आमी दैवीक खाकुतीचें फेस्त आमी करनासा. खरेपणी दैवीक खाकुतीचें आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आसूं. आमी त्या दैवीक खाकुतीच्या मोगांत दैवीक खाकुतींत एकवटया. संवसारीक जिवीत मातनी सासणाच्या जिवितांत दैवीक खाकुतीची महिमा अनुभव करूंक आमकां हर एकल्यांक ती दैवीक खाकुतूच फावो करतली. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया. ह्या दैवीक खाकुतीच्या दाबाजीक परबे वेळार आमच्या सर मोगाच्या मनशां खातीर आमी मागया. विशेश जावन आमकां आसा एक वर्ती जबाबदारी, वर्तें एक वजें. मनशा कुळाक ह्या कोरोना व्हायरस खरगातांव आतां नव्यान आयिल्ल्या त्या लारातांव द सेकेंड वेव म्हणटात त्या मरणांतीक पिडेतावन मनशा कुळा बाचाव करच्या खातीर आमी मागया. आनी विशेश जावन आमची मोगाची मनशां सगळ्या संवसारभर आसात तांच्या बाचावे खातीर आमी मागया. देवाची दैवीक खाकुतीचो बेफारवो आमी केला. दैवीक खाकुतीक उलो मारूंक आमी फाटीं सरल्या. आमच्याच सत्तेचेर आमी पातयल्या. देखून देवा बापा कडचें बक्षाणें मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. व्हडा संतोषान दाबाजान ताळये पेटोवन देवाक महिमा आमी गावया. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कुंसर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुमयाचे जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे.
त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोया महिमेवंत आनी मोगाळ बापा पुनर्जीवन जावन जेजून संवसाराचेर जैत वेलें आनी आमकां तुजीं भुरगीं करून त्या आपल्या जैतांत आमकांय वांटो दिलो. ह्या देण्या खातीर संतोश भरीत काळजान आज आमी तुका आदीन वाचता. जिखलेलें जैत आमच्या जिणयेंत थीर जावच्याक आनी पातक काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्याक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां चलोन व्हर म्हूण मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. धर्मदुतांची शिकोवन आयकुनशांत भावपणाच्या एक थरांत उंडो मोडशांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक सुमेस्त थिरासनेन आपलो वेळ करसिताली. धर्मदुतां मरिफात सबार असर्या आनी खुना जातल्यो देखून सुमेस्तांचेर एक तरांची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपआपले खासगी आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवाज म्हणून दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे सुमेस्तां मदें वांटून घेतालीं. खरी एक दीस एक मोनान देवाळान तीं सांगातां मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतालीं. सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळान भरती करून दिसान दीस सोमी तांचो संको सडयतालो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाखणून मुनो तासो विश्वासी मोग सासनाक बाळता. आरोनाचे घराणे मुनो तासो विश्वासी मोग सासनाक बाळता. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मोल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हे पळोवन आमी थटक जाता. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोच उल्हास आमी भोग्या. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता. सांपेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप.
भाव भयणीनो, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप. ताणें आपले व्हड काकुळतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केला एक अविनाशी आईभवीण भावानांत आसलेल्या दायजाक आयती केल्यांत. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटले. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालून व्हरोन पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरां वर्त्या संतोशान तुमी उमाळतात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोड आसात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सदमंताय. पळयनासतना सदमंतलेली कितली भागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. भगवंत जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं. जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयल्या वेळार तांचे संगाता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान ताका जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी ताच्या खिळ्याच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासय तांचे संगत आसलो. दारां दांपून आसले तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. भे विश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्ही. पळयनासता सतमानतात
ती कितली भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखिल्ली आसरी आनीकय जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात, पूण हांगा बरयल्ल्या आसऱ्यांचो शेवट वस्तू जेजूसू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत्मानी जाय. अशें सत्मानून ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत जोडी जाय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षूं पातकां आमची वाडोवंक भावार्थ आमचो. पुनर्जीवन जाल्ल्या समिया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक हांव ह्या दैवीक काकुतीच्या फेस्ताचे संतोश आनी आशिर्वादां हांव मागतां. आज दैवीक काकुतीचें फेस्त आमी संभ्रमता. दैवीक काकुतीचें भक्तीपण म्हाका तरी भोव मोगाचें. कित्याक दैवीक काकुती थंय हांवें जायतीं आशिर्वादां, जायतीं बेसांवां, जायतीं अद्भुतां, जायतीं महत्कार्यां, जायतें बरेंपण हांवें जावन घेतलां आनी हेरांकय हांवें दिलां. देखून दैवीक काकुतीचें फेस्त करून तुमच्या सांगता म्हाका वर्तो संतोश. दैवीक काकुतीचें भक्तीपणांतय आमकां जायते बरेपण आसा, जायते फायदे आसात. हांवें नियाळाक हाडलेले जावन आसात 5 फायदे दैवीक काकुतीच्या भक्तीपणांतय आमकां मेळचे. पयलें जावन आसा दैवीक काकुतींतय आमी देवाच्या काळजाकच लागीं सरता. म्हणजे आमची जें कितें क्रिस्तांव भावार्थाचीं सतां आसात, जें कितें क्रिस्तांव भावार्थांत आमकां देव उगडापें करता, हें सगळें दैवीक काकुतींतय आमी समजून घेता आनी आपणावंक आमी शकता. दुसरें जावन आसा दैवीक काकुतींतय आमी देवातावन हर एक आशिर्वादां जोडूंक शकता. अजापां, वेजमितां, महत्कार्यां, अद्भुतां, बरी भलायकी, ग्रेस्काय, समृद्धी हर एक आमी जोडून घेवंक शकता. आनी तिसरें जावन आसा दैवीक काकुतींतय आमकां संपूर्ण बोगसाणें आसा. आमच्या पातकांचें बोगसाणें दैवीक निती प्रमाणे आमकां सर्ग उक्तो जाल्यार देवान आमकां बक्षीत आसतना आमी आमच्या पातकांची शिक्षा भोगूंक आसा. पूण त्या शिक्षेंतल्यान सयत आमी म्हणटा आमच्या पातकांची शिक्षा माफी सयत आमी दैवीक काकुतींतय जोडून घेता. आनी चवथें जावन आसा आमी त्या शिक्षा माफी जावन आमकां सुटका आसा. पांचवें जावन आसा आमी दैवीक काकुतीचें भक्तीपण आदारल्या वरवीं आमीच दैवीक काकुतींतय रुपांतर जाता. म्हणजे आमची जिणीस बदलता. दैवीक काकुतीच्या भक्तीपणांतय आमीच बोगसूंचे आनी दिवचे आमी जाता. बोगसूंचे म्हळ्यार जशें देवान आमकां बक्षिलां त्या दैवीक काकुतींतय जशें आमी हेरांक बक्षिता. मात न्ही जशें देव आमकां उदारपणी हर एक आशिर्वादां दिता तेच परी आमी उदारपणी हेरांक आमी दिवचे तसले उदार काळजाचे आमी जाता. देखून दैवीक काकुतीच्या त्या भक्तीपणांतय विशेष सकत आसा. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें दैवीक काकूत कशें एका मनशाक संपूर्ण तरान बदलूंक शकता की म्हणून. आनी तो बदललो व्यक्ती जावन आसा सांत थॉमस. जवळ्यां पैकी एकलो तो जावन आसा. जेजूच्या मोगाच्या शिसा पैकी एकलो जावन आसा. हाच्या विशयांत आमी वांजेलांत आयकल्लें परतून एक फावटी आमी नियाळ करया. जुवांवच्या वांजेलांत 20व्या वसरांत 25व्या बळीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 20 वर्स 25. आमी सोम्या पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेल्या किळ्याचे गुर्तो हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्याच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कळवळ्यान म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सदमुचो ना. मोगाचें अशें सांत थॉमासान सांगलें. देखून थॉमासाक एक आड नांवूय आसा, दुबावी थॉमास म्हणून. थॉमासाक आसलो एक दुबाव. कित्याक सोम्या जेजूक धਰਨ जेजूक मारता आसतना थॉमास सगळो घाबरलो, भियेलो, खावजेलो, धांवलो. आनी ताणें खंडी जावन ताणें समजून घेतलें रोमाच्या त्या शिपायांनी ताका मारलें, सडीत मारलें म्हणून. आनी झेरबान मारलें म्हणटा आसतना आनीकय चड तो खबरलो, भियेलो. ताच्या मतींत कितें सगळें ताका पिंतुरां दृश्यां ताच्या मतीक आयलीं जावया. सगळे त्या झेरबांताच्या मारा वरवीं सोम्या जेजूची
कांत माथ्यार थावन पांया पर्यंत हर एका जाग्यार ती पिंजरली आनी माथ्यार कांट्याचो मुकूट भरादी खुरीस भुजांचेर वयत आसतना ताची दोनी भुजां परतून परतून ती चेंचरली आनी परतून परतून त्या कुर्सा बंदा पडलो म्हणून हेरांनी सांगता आसतना तोमास खंडीत जावन निराश जालो देदेस्पर जालो म्हज्या सोम्याक कसले एक वळवळे मेळ्ळे गी म्हणून आनी उपरांत ताका 3 खिळांचेर कळयलो म्हणटा आसतना ताच्या मतीक आयलें तें दृश्य त्या खिळ्यां वरवीं ताचे हात फापसाले ताचे पांय फापसाले आनी उपरांत खड वळ्याक थंयसर तो भालो घाल हालयलो म्हणटा आसतना केदो व्हडलो घाय जायत हें सगळें तो मतीन चिंता आनी आतां म्हणटात सगळीं तो पुनर्जिवन जाला आनी जर तर पुनर्जिवन जाला तर ताच्या सगळ्या कुडीक जाल्ले घाय कितें जालें हांवें पळय जय एक आतुराय ह्या आतुरायतय देव मोगाच्या ताची वर्ती मांडावळ जारयेक हाडटा आमच्या जिवितांत मोगाच्या थोडे फावटी आमच्या पक्रीपणांतय आमच्या सुखीतय आमच्या सोलवण्यांतय आमच्या कश्ट संकश्टांतय आमच्या पिडे शिडेतय आमच्या समस्यांतय मोगाच्या दैवीक खाकुतीक आमकां देव लागीं करता म्हळ्यार वर्ते दैवीक खाकुतीचें दर्शन जालें तोमासाक कित्याक ताचे थंय आसली ती आतुराय होय सोम्याच्या कुडीचे घाय हांवें पळय जय आनी विशेश जावन ताच्या हातांचे आनी पांयांचे खिळ्यांचे गुर्त हांवें पळय जय म्हज्या बोटांनी आपूण कितले गूण जाल्यात ते पळय जय आनी गूण जावंक आसात की संपूर्ण तरान गूण जाल्यात तातूंत रगत येता की ते हांवें पळय जय आपणय जय खडवळाचो घाय कितलो आसा म्हजो हात घालून तितलो तो उक्तो आसा गी तें हांवें पळय जय ताचें काळीज भितर तावन भायर दिसता गी हें हांवें पळय जय आतुराय मोगाच्या जर तर आमकां देवा लागीं येवंक आतुराय जाता काल हांगासर सीद प्रसाराची रेतीर आसली त्या वेळार म्हज्या नियाळाक आयलो जुदास इस्कारियोताक सोम्या जेजून पातक रडोवन जिणी बदलूंक दैवीक खाकुतीचें दर्शन घेवंक एक अवकाश दिलो सोमी जेजू स्वता उंडो दाकारोसान बुडोवन ताका दिता म्हणजे पवित्र येवकरिस्तान ताका वांटो दिता तरी जुदास जेजूक आनी आपोस्तलांक सोडून भायर काळो खान तो गेलो उपरांत तरी आपोस्तलांच्या मेळींत मेळोवंक ताणें इन्कार केलें ताका मेळिल्ली नाणी होर्न ताणें त्या प्रधान याजकांक आनी मातबाऱ्यांक दिवंक ताणें प्रयत्न केले तांणी तें घेतलें ना आनी तरी सांगलें हांवें पापा धरलें हांवें निरापराधी रगत विकृत केलें तरी ते म्हणाले आमकां कांय पडोन आसना तूं वच आमच्या जिवितांत आमी खंय वेता मोगाचें आमी पातक आमी खंय वेता आमच्या जिवितांत कस संकश्ट आयिल्ल्या वेळार हे मोगाचें म्हत्वाचें जुदास वायट जाग्यार गेलो सूख जाग्यार गेलो वायट आनी सूख कारणां खातीर गेलो ताणें सूख आनी वायट परिहार सोदलो अकरेक जीव घात करून मेलो सिमांव पेद्रूनी सोम्यान जेजूक नेकार केलें पूण तो सोम्यान जेजूचेर दिश्ट घालूंक आतुराय नासलो कशें म्हणिकन सोम्यान जेजूचेर दिश्ट घालता आसतना तो चिंतलो सोमी जेजूक आतां मारतात ताका जोर करतात ताका तनकी करतात तो व्हडा कंथींत बेजारायंत दुखांत आसा कोणा म्हणून पूण जेन्ना सिमांव पेद्रून जेजूक पळयलें जेजू सिमांव कसो पडोन आसा तो सगळोच पिगळ्ळो ताच्या कश्टां वळवळ्यां मदें सयत जेजूची दिश्ट पेद्रूचेर आसा दैवीक खाकुतीचें भक्तीपण म्हळ्यार मोगाच्यान आमी दैवीक खाकुती लागीं सरता आसतना दैवीक खाकुतीचो जेजू मोगाच्यान तुजेर आनी म्हजेर बिरमोतीन तो भरला फापसाल्ल्यांक तो बरें करता तांचे घाय तो बांदता म्हणटा पळय पुस्तक कीर्तन 140:7 वळती साम 147 वर्स 3 मोगाच्यान आमचो देव काकूदार देव बिरमोतीचो देव मोगान भरलेलो देव साम 147 वर्स 3 देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्वर देव पापसिली काळजां तो बरीं करता आनी ताचे गाय तो बांदता त्या होरेब पर्वताचेर मोइजेक दिश्टी पडलेलो सर्वेस्वर देव म्हणटा निर्गमान बुकान 3ऱ्या वस्वरान 7व्या वळीरतावन म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलां तांची बोब म्हज्या कानान पडल्या तांणी भोगचें हर एक धडधीरपण हांवें पळयलां मोगाचें न्हू आमी सचें हर एक कश्ट देव पळयता आमची बोब ताच्या कानाक पडटा आमकां भोगोंक बरो देव म्हजें आयकना ह्या म्हजे कश्ट संकश्ट देवाक कांयच पडोन वचना म्हणून
पूण दैवीक काकुतीचो देव मोगाचो निरंतर आमचेर दैवीक काकूत दाखोवंक ताची कुरपेची जर आमचे ती व्हाळोवंक तो सदांच तयार आसा. तोमासान आतुराय दाखयलीच मोगाचें 8 दीस जायचे जाल्यार समी जेजू परतून आपल्या शिसांक तो दिश्टी पडटा. आनी थंयसर दिश्टी पडटा आसतना तोमास आसलो. कितल्या व्हडा मोगान जेजूस तोमास आपयता, हांगा ये, हाड तुजीं बोटां, आपड म्हज्या हातांच्या पांयांच्या खिळ्यांचे घाय, हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळाच्या घायांत. तोमासान कितें म्हळें? जुआंव सवांजेल 20वा वसर 20 आनी 8 वड. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 28. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. मोगाचें हांगासर आमी सडावता तें गायता तें गीत. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हें गीत गायता आसतना मोगाचें हर एक पुटी म्हज्या दोळ्यांनी विशेश दुखां घडोवची. कित्याक तोमासान खंडीत जावन जेजूक लागीं वचून आपडूं ना. मारली ताणें बोब, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. कित्याक दैवीक काकू ताका उडापी जाली. त्या घडये तावन दीस आनी रात हरी एक घडया म्हणल्या बरें ताचें उलोवण एकच, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. थंय तावन पयन करून आयलो तो आमच्या भारत देशाक. केरळाच्या त्या तडीर दोणीर येवन देंवन केरळांत ताणें सुवार्ता परगट केली. केरळांत कितलोसो लोक क्रिस्तांव सांत तोमासाच्या काळार जावन आसा. 52 इसवेंत तो भारत देशाक आयिल्लो. हांव केरळा गेल्ल्या वेळार थंयसर मालियाटूर एक गुडो आसा. तुमी केरळा गेल्यार थंयसर वसा. तो गुडो भारी शार्प आसा, म्हळ्यार सोडूंक भारी कठीण कश्टांचो. लगभग 1 वर लागता. संजेच्या वेळार मोगाचें हांव सोडलो. तो सोडटा आसतना सगळोच हांव गामेलो. 1 वर लागलें म्हाका. व्हडले व्हडले फातर आसात, खडप आसात आनी बोली आसात, कांटे साडकुटां आसा. सोडलो हांव वयर. थंयसर भांगाराचो कुरीस आसा. सांत तोमासाच्या पांयांचे गुर्त आसा म्हणटात थंयसर. आनी थंयसर एक बांय आसा, उदकाची झर आसा. त्या जाग्यार मोगाचें म्हाका उडास आयलो. सांत तोमासाचो थंयसर बरोवन गेल्या उतरां हरी एक जाग्यार, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. सगळ्या केरळांत ताणें सुवार्ता परगट केली. त्या इस्रायलांत तावन त्या काळार हांगासर पयलींकन येचे जाल्यार. आनी ताजे उपरांत थोडा उमेदीन थंय तावन तो तामिळनाडू गेलो आनी थंयसर मायलापूर म्हणल्या लागीं थंयसर तो मारतीर मेलो सुवार्ता परगट करता आसतना. दैवीक काकूत कशें म्हळ्यार ताका रुपांतर करता, एक नवो व्यक्ती करता, ताची जिणी बदलीशें करता. दैवीक काकूत मोगाचें नांव आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलिता. दैवीक काकुती थंय येता आसतना मोगाचें नांव आमी दैवीक काकुतीचे आमी जाता. लुका सवांजेल 6 वसर 30 आनी 6 वड म्हणटा. लूक चॅप्टर 6 वर्स 36. जशें सर्गीचो तुमचो बाप दयाळगी, काकुतीचो गी, बिरमोतीचो गी, मोगाचो गी, तुमी जाया काकुतीचे, मोगाचे, दयाळाचे, दैवीक काकुतीचे भक्तीपण आदारलेले मोगाचें नांव आमी आमच्या जिवितांत दयाळ काकुतीचे जाता. सबार तरान मोगाचें नांव आमी दयाळाचे, काकुतीचे आमी जाता. आनी विशेश रितीन जावचे दयाळाचे, काकुतीचे आत्मे सलवार करच्या खातीर मोगाचें नांव सांत तोमासा थंय आयली ती दयाळाय आनी काकुतू. हर एका मनशान आपल्या जिविताच्या काळोखांतावन म्हणजे पातकाच्या अंकारांत थावन भायर येजय. आमी SVD ह्या सकाळ हांगासर वावरता. SVD ह्या सकाळच आमच्या मेळाचो घडणार जावन आसा सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे मोगाचें मागणें मोगाचें नांव तेंच जावन आसलें. ताचें मागणें जावन आसलें पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासपणाचो अंधकार देवाच्या उतरांच्या आनी प्रेरक आत्म्याच्या उजवाडा मुखार नपयस जावन दी आनी समिया जेजूचें काळीज समेस्तांच्या काळजान वस्ती करून दी. समिया जेजूचें काळीज म्हळ्यार ही दैवी काकुतूस. आमच्या पयस सभेंत अशीं सबार फेस्तां मोगाचें न्हू भवार्थाचीं फेस्तां दैवीक काकुती थंयच आटापून आसात. पास्कांच्या त्या काळाचे अखेरेक आमकां आसा समिया जेजू क्रिस्ताचें स्वर्गारोहण. समी जेजू सरकार सोडून गेलो ताच्या दैवी काकुतीन आमा समेस्त थंय जियोवचे खातीर ताणें धाडलो पेंतेकोस्ता दिसा पवित्रात्मो. तो पवित्रात्मो आमकां निरंतरी देवाचें काळीज कितें म्हणून उक्तापें करता. देवाचें काळीज जावन आसा दैवी काकूत. आनी ताच्या उपरांत आमी आचेर जावन तें फेस्त सांतीसीम त्रिंदादीचें सांतीसीम त्रिंदाद दैवी काकूज जावन आसा. समिया जेजू क्रिस्ताचें पवित्र काळीज दैवीक काकूज जावन आसा. समिया जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताचें फेस्त दैवीक काकूज जावन आसा.
दैवीक काकुतीक मोगाचें आमी चड आनी चड लागीं सरया. 1931 इसवेंत सांत फावस्तिनाक दैवीक काकुतीचें दर्शन जाता. सांत फावस्तिना कोवाल्स्का ती जल्माली पोलंड देशांत 1905 इसवेंत 1938 इसवेंत ती मरण पावली. म्हणजे लगभग 33 वर्सां मात्र ती जियेली. समय जेजूची प्राय मरता आसतना 33 वर्सां. आनी ही सिस्टर जावन गेली आनी तिका दैवीक काकुतीचें दर्शनां दिसूंक लागलीं. आनी त्या दर्शना वेळार समी जेजू आपणाकच उगडापें करता. हांगासर आलतनी मुखार दैवीक काकुतीचें भिंतूर आसा तुमकां. आपणाकच उगडाप करता आसतना थंयसर ताच्या कडवळाच्या घायांत तावन भायर सरचीं तांबडी आनी धवी किरणां ती पळयता. आनी दैवीक काकुतीचो जेजू तिका म्हणटा असलेंच एक पिंतूर कर आनी सगळ्या संवसाराक दैवीक काकूत प्रगट कर. आमी नियाळ करता आसतना दैवीक काकुतीचें दर्शन आमी घेवंक आमी प्रयत्न करचे. देव म्हळ्यार काकूत आनी ती काकूत सोम्या जेजूच्या उक्त्या जाल्ल्या कडवळाच्या घायांत थंय आमकां उगडापी जाता. आनी ती आमी नियाळ करता आसतना आमचे थंय दैवीक काकुतीची सर आशिर्वादां आमी जोण घेता. दुसरें जावन आसा दैवीक काकुतीचे तेर्स. दैवीक काकुतीचो तेर्स तुमी जाणात. कशें मरियमाचो तेर्स करता गी तशेंच दैवीक काकुतीचो तेर्स आसा. खंडीत जावन मोगाचें तुमी शिका. सदांय तो सांगूंक प्रयत्न करा. आनी तिसरें जावन आसा दैवीक काकुतीचें नोवेन. दैवीक काकुतीच्या फेस्ताच्या पयलें 9 दिसांचें नोवेन आसा. पवित्र शुक्राराच्या दिसा स्वामी जेजू खुर्सार मेल्ल्या त्या घडये आमी करचें नोवेनाचो पयलो दीसची मागणें. आनी ताचे उपरांत 9 दीस जाल्या उपरांत पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा दीस आमी दैवीक काकुतीचें फेस्त करचें. तिसरें जावन आसा दैवीक काकुतीचें मागणें. चवथें जावन आसा दैवीक काकुतीचें फेस्त पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा आमी करचें. आनी ह्या द्वारे आमी प्लेनार इंडुलजन्स आमी जोण घेता. म्हणजे दैवीक काकुतीच्या फेस्ताच्या पयलें एक बरें कुमसार आमी जावचें आनी नितळ आनी निर्मळ काळजान आमी भोवपवित्री येवकरिस्त सेवचो. दैवीक काकुतीची ही मागणी म्हणजे दैवीक काकुतीचो तेर्स ह्या भिंतर मोतींत घेवन नियाळ करचें. ह्या नोवेनाची मागणी म्हणची आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो आनी पाप साहिबाच्या इराद्या पासत एक आमचे बापा आनी नामान मरिये संता मरिये आनी महिमा देवाक म्हणून म्हणटा आसतना आमकां प्लेनार इंडुलजन्स मेळटा. इंडुलजन्स म्हळ्यार आमकां देव कुमसारांत आमची सर पातकां बक्षिता. पूण देवाच्या निती प्रकार आमी पुलगत्रींत आमच्या पातकांची शिक्षा ती आमी भोगूंक आसा. प्लेनार इंडुलजन्स म्हणटा आसतना आमच्या त्या पातकांच्या शिक्षा सयत आमकां माफी जाता. आमी शिक्षा माफी आमी जोण घेता. सगळ्या संवसारार आसल्या रेवेच्या खाणाच्या की चड आमची पातकां आसल्यार ताच्या दैवीक काकुतीच्या त्या गुंडायेंत ती बुडोवन वेतली. मोगाचें सगळ्या मनशा कुळान दैवीक काकुती ती येवची गरज आसा. तेन्ना मोगाचें देवाची वर्ती अजापां विजमितां महत्कारी आमी अनुभव करतले. ह्या दिसांनी मोगाचें जायत्या जाणांची फोनां येतात. बॉम्बेत हांव हेर शारांत हांव सगळ्या संवसारांत हांव कोविड-19 वरी जायतीं जाणां गडीस आसात. आस्पत्रे फूल जाल्यात, बेड्डां नात आनी जायते जाण मरणाच्या रिस्केर आसात आनी जायते जाणां दुसरे तत्वार समस्ये. तरी मोगाचें देवाक उलो मारूंक एक वर्तो अवकाश आमी उडास दवरया. आमी जाणा ही भाग्यवंत राणी मारिया तिका 1995 इसवेंत इंदोर लागसार उदयनगर म्हणल्या एका जाग्यार तिका 50चे की 60 फावटी सुर्येंत तासावन तिका लगाट काडलें जावन आसा. सिस्टर राणी मारिया ती आतां भाग्यवंत राणी मारिया जाल्या. तिका लगाट काडलें जावन आसा. समुंदर सिंग म्हणल्या एका व्यक्तीन उपरांत ताका धर्म जैलांत गेलो. ताका जिवावधी शिक्षा जाली. जिणीभर ताणें जैलांत आसचें आसा. पूण 2007 इसवेंत ह्या सिस्टर राणी मारियाची भयण तिच्या आवय सांगाता वचून भेट करता समुंदर सिंगाची आनी ताका बक्षिता मात न्ही ताच्या हाताक राखी बांदून तो आपणाचो भाव म्हूण वळखून घेता. समुंदर सिंग सगळोच बदल्लो असले एका काकुतीच्या कर्णेद्वारे. तो ताचे पातक रडोंक लागलो. पातक रडोवन तो क्रिस्तांव जालो आनी ताणें उक्त्यान टीव्हीचेर सयत संदर्शन दिलां.
राणी मरियाचें निरापराधी रगत हांवें वारयलें. तिणें म्हज्या खातीर मागल्या वरवीं आज हांव एक नवो व्यक्ती जाला. ताचे की चड ताच्या भयणीन ह्या सेलीन पावलान आनी सिस्टर मारिया राणी मारियाच्या आवयन येवन म्हज्या हातांक राखी बांदून म्हाका तांचो भाव म्हूण वळखली. मात न्ही तांणी सरकार लागीं विनंती करून ताका जैलांतलो ताका भायर हाडलो. ताची शिक्षा माफी जायशें केलें. घरा आपोवन व्हरून तांच्या घरांत रावयलो आनी ताच्या घरांत ताका जेवण दिलें. देखून दैवीक खाकुतीचें भक्तीपण आमी आदरलेल्या वरवीं मोगाचें न्हू आमी चड आनी चड देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आमी जोड घेता. मोगाचें न्हू पळया सुरवेले क्रिस्तांव कितें करताले आपलें म्हणलें असलें आस्तबुदी सगळें विकून सगळे पयशे सांगात आनी आपोस्तलांच्या पांयां तळा दवरतले. आनी ते पयशे आपोस्तल कितें करताले सगळ्यांक वांटतले. कोणीय गरजेवंत म्हणलें आसनातले कित्याक सगळ्यांक जाय परतें आसलें आपणाचें म्हूण चिंते नासलें. पूण आज संवसारार पळया कितलो लोकांनी स्वार्थ वाडला आपलेस वाडला. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचता सांजुआंवचें पयलें पत्र 500 वर्सर पयल्या वळीर तावन 5वी वळ पर्यंत पाप साहेबान आमकां दिल्लें एक परिपत्र. फ्रातेल्ली तुत्ती आमी सोरू भाव आनी भयणी जेन्ना मोगाचें न्हू आमी स्वार्थान आसलें सगळें आपणाक जाय जय म्हणल्या बरी आमी जियेना. पगार आमचें थंय जें कितें आसा तें आमी सगळें वांटून आमी जियेता. वय दैवी खाकुती थंय जियेल्ल्या मोगाचें न्हू आमचे थंय 2 प्रमुख सेगूण आमचे थंय तें परगटणेक येतात. एक बोगसूंचें आनी दुसरें दिवचें उदार मनान दान दिवचें. तर आज दैवीक खाकुतीचें भक्तीपण आमच्या जिवितांत व्हडा उमेदीन जियेतल्या म्हणून मोगाचें एक दृढ निर्धार आमी घेवया. हेरांचे गुन्या बोगसूंचे तसले आनी हेरांक उदार मनान दान करचे तसले व्यक्ती आनी आमची हरी एकल्यांची कुटुंबां जावं दी. आमोरीस लेतिसिया कुटुंबां आमेन. आमी सोरवतां उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी उसारया. सतमंता देवाक सरपोतेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समियाक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो अवकार मरियेंतान जल्मलो पोंस पिलाताक अनेक कसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो सरपोतेदार देवाच्या उजव्या बसला. येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचें भक्षाणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. सर आमच्या गरजो देवा बापा मुखार आमी दवरया. हरी एका गरजांनी तूं आमकां पाव म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आमची इतर सर गरजो उंड्या आनी वायना सवें देवा बापाक आमी समर्पण दिवया. बेटवणेचें गीत आमी गावया. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक कत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वोस मोजें तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आई वायन तुका भेटोवचो. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें आमी करच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा पुनः जिवान जेजूचें जैत संभ्रमून तुजीं भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयतात. तुज्या पदवेन ही आमची खालती देणी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचें महिमेवंत घाय वळखूंक आमचो भावार्थ अधीक आनी अधीक थीर कर. आनी तुज्या कडवळांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमी समेस्तांक पियोवन दिवन तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया.
होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून दैवी काकुतीच्या ह्या फेस्ता दिसा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलो निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप करता तो आपूण स्मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povi, 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 darbaraso serves por tu. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा, तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हाराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा, भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोर आमी परगटा. तुझ्या सौम्या जेजू आमी अत्रेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटा पावल सल्टान आमच्या गवळी बापा आनी सगळे जकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सरमच्या मोगाच्या स्वामी उडास करया. तांकां जुस्ते खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगिवन जुझे तिसो पती भगिवन धर्मदूत भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन जुझे फ्रिनार्ड मिर्सन सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोती सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी ससमारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक तुजी शांती समाधान आमकां फोव कर. सो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या पुनर् जिवान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हास्त्या तोंडान एकामेका लागीं शांती समाधान वांटून घेवया. शांती. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगवता ती आमचेर झडती आनी क्यास साडीन जावं पूण तुज्या काकोतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त दैवीक काकोतीन भरलेलो तो आमकां दिता त्या सर्गींच्या जेवणाक ताणें आपोण दिलां. आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हज्या भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. तुका नावडता येसोमिया ओडवीक तुजी गाता. तुका नावडता येसोमिया ओडवीक तुजी गाता. तुजे नांवा कंता तुजो मोगनी आळता तुका हळसिता ये धनिया. तुजे नांवा कंता तुजो मोगनी आळता तुका हळसिता ये धनिया. तुका नावडता येसोमिया ओडवीक तुजी गाता. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा आमची काळजां ह्या घडये संतोषान उमाळतात कित्याक न्हयच तुवें आमची पातकां बगसून आमकां तुजी भुरगीं केली आनी तुज्या शांतीन भरली. पूण जेजून परगट केल्लें व्हडांतलें व्हड भाग ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां सगळ्यांक भोगूंक दिलाय. ताका पळयनासतना भावार्थान आमी ताचेर विस्वास दवरलो. ताच्या हातापांयांच्या घायांनी भोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळांतल्या घायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनः जिवन जाल्ल्या
आमच्या सोडवणदाराक आमी घेतला म्हणून आमी वळखता एकाच भावार्थान त्यास जेजू घेतल्या आमा समेस्ता पुरविल्या भावार्थां बरी एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमी मागया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा भोव काकूदारा जेजू O काकुळदराज मोग आनी काकुळतूस जावन आसात मोगानी काकुळ तूं सावन आसात तुजे गुण तुझे गुण हांव तुज्या काकुतीक हांव तुझे काकुळतीक आराधन करता आराधन करता आनी तुजो मोग करता आनी तुजो मोग करता हांव म्हाकास हांव म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या कुटुंबाक तुज्या काकुती समर्पिता तुज्या काकुळतीक समर्पित आमकां सर्वांक आमकां सर्वांक तूं तुज्या काकुतीच्या मोगांत तूं तुज्या काकुळतीच्या मोगान स्विकार कर स्वीकार कर पास्कांच्या आयताराच्या पास्कांच्या आयताराच्या उपरांतल्या आयतारा उपरांतल्या आयतारा तुज्या काकुतीक तुझे काकुळतीक आराधन करी जय म्हूण आराधन करी तुवें कळीत केलां तुवें कळीत आनी हें फेस्त आनी हे फेस्त सर आत्म्यांक सर आत्म्यांक आनी प्रत्येक जावन आनी प्रत्येक सर पातक्यांक सर पातक्यांक एक बरवशाचो आसरो जावन आसतलें बरोवशेचो आसरो जावन आनी तुज्या मोवाळ काकुतीची आनी तुज्या मोवाळ काकुळतीची वर्ती गुंडाये वर्ती गुणा त्या दिसा ह्या दिसा उक्ती आसतली म्हूण ती आसतली म्हणून तुवें बसयलां तुवें बसयला आमी तुज्या दैवीक काकुतीक आनी तुज्या दैवीक काकुळतीक आमच्या भारत देशाचेर आमच्या भारत देशाचेर आमच्या देशीचेर आमच्या देशाचेर आनी आमच्या फिरगजीचेर आनी आमच्या आफ्रिकेचेर मागोवन घेता हांव. मागोवन घेता आमी आमची संपूर्ण पातयणी आमची संपूर्ण पाती आनी बरवसो आनी बरोवस तुज्या अंत नातलेल्या काकुतीचेर तुज्या अंतनातल्या काकुळतीचेर आनी मोगाचेर दवरता हांव. आनी मोगाचेर भोव दवरता मोगाळा जेजू मोगाळाचेर तुज्या काकुतीन भरलेल्या तुज्या काकुळतीन भरलेल्या काळजात हांव न्हू काळ जाता भायर सरलेल्या वायट त्या सरलेल्या रक्तान आनी उदकान रक्त आनी तूं आमकां तूं आमकां सर वायटांतली राख सर वायटांतली राख आनी बचाव कर आनी बचाव कर. काकुदारा जेजू काकुळदाराची तुवें आमकां सांगलां तुवें आमकां सांगला म्हजो बाप कितलो काकुदार गी म्हजो बाप कितलो काकुळदार गी तशें हेरांतय तशें हेरांत तुमी काकुदार जायचे तुमी काकुळदार जायचे तुवें सांत फावस्तिनाक तुवें पावस सांगलेल्या प्रमाणे सांगलेल्या आमी प्रमाणे तुज्या मोगान आमी तुज्या मोगान आनी काकुतीन जियोन काकुळतींची आमच्या जिणयेद्वारे आमचे जिणेद्वार हेरांक तुज्या काकुतीचे हेरांक तुज्या काकुळतीचे खबर वांटूंक आमकां फावो कर आमकां फावो कर आमेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो जाता आनी सदां सर्वदा आमेन. पाप सैपाच्या इराद्या पासून आमी आतां मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका वायटांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 सोम्याकाम अर्गा दिव्या हालेलुया 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 सोम्याकाम अर्गा दिव्या हालेलुया सोमी आमचो सोडवंदार सदां आमचो भुजवंदार सोमी आमचो सोडवंदार सदां आमचो भुजवंदार राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादार राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादार. हालेलुया हालेलुया सोम्याकाम अर्गा दिव्या हालेलुया 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 सोम्याकाम अर्गा दिव्या हालेलुया सोम्याकामी अर्गा दिव्या हालेलुया.